मोगाच्या बाबा भणीनो, पयले पासवान आमी भाग्यवंत इस्तेवाची खबर आयकल्या. तो इगोर्जेचो पयलो रोक्त साक्षी, फर्स्ट मार्टर द क्रिस्टियन फेथ. आमी आयकलां तो की तो पवित्र आसलो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो, जाणवायेन आसलो, आनी जो अनुभव ताका मेळ्ळो जेजूचो, भियेनासतना तो जितीवांक सांगूंक लागलो की जेजू खरोच देवाचो पूत, तुमी ताका जिवेशी मारला, पूण तो पुनर्जीवन जाला. अशें करून तो गांवांनी जेरुसलेम वतालो आनी सांगतालो, आनी जायतो जुदेव लोक हें आयकून आपलें जिवीत बदलतालेत आनी क्रिस्तांव जाताले. हें पळोवन दोन शास्त्री रागात जातात आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतात. ताचे कसली कसली बोगलांना घालतात आनी ताका ते चिंतात तर आमी एका वेल दिल्यार तो असो आकलो ज्योतीव, आकलो लोक क्रिस्तांव जातलो. बाबा आमच्या जिवितांत दोतोर मारल्यार आमी अशेंच घडटा. जेन्ना आमी स्वत उलयता तेन्ना आमी आपल्या धर्मा प्रमाणे तत्वान दवरता, तेन्ना आमकां खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडटलें. कित्याक संवसारची तत्वां आनी आमची तत्वां वेगळीं आसात. आमकां वायट करूंक जायते सांगतात स्वताची तत्वां, पूण जर आमी ह्या रस्त्यार चल्ल्यार आमी क्रिस्तांव अशें म्हूण सांगूंक जायना. ताचे दिसा जेन्ना आमकां आमच्या तत्वांचो परिचय येता तेन्ना देवान आमकां आदार दिवंक, आमकां शक्ती दिवंक आयज आमी देवा लागीं ह्या मिसा पेटेंत मागुया.